So any update on COVID cases? माहीत सकले या मरे कोविडाच्यो 7 केसीस पॉझिटिव्ह आयल्या. पहिली गजाल म्हणल्यार 7 केसींतली एक केस हो गुड्स घेवन येवपी ड्रायव्हर तो वापी तो आदले दिसा गोंयांत आयिल्लो. ओके, आनी तेणी खंय तरी तो ताजो माल घेवन आयला तो खाली करपाचो आशिल्लो. आमच्या काही ऑफिसरांच्या लक्षात आयलें, कोणी तरी एकट्यान इन्फॉर्म केल्या उपरांत रोखडेच थंय वचून ताका एडमीट केलो. ताजी पयली पयली टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत कन्फर्मेटरी टेस्ट केली. राती तेजी कन्फर्मेटरी टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत ताका शिफ्ट केलो. ताज्या रिलेटेड एक 2 खंय तरी तो धाब्याचेर गेल्लो म्हणून जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या दोनूय जाग्या वयल्या लोकांक क्वॉरंटायन केलें. तांकां क्वॉरंटायन करून दवरल्या. तांच्यो टेस्ट केल्यो वयतल्यो. दॅट इज वन. सेकंड, दुसरी एक फॅमिली, जी फॅमिली महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली, तांच्या बरोबर एक ड्रायव्हर आशिल्लो. 5 जाणांची फॅमिली आनी एक ड्रायव्हर. ती 6 जाणां एकाच जाग्यार क्वॉरंटायन सेंटरान व्हरून दवरलेले आमी. ते 6 जाण पॉझिटिव्ह आयले. तांकां क्वॉरंटायनांतल्यान डायरेक्टली व्हरून आयसोलेशन आमच्या कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केल्या. तांची ट्रिटमेंट सुरू आहा. हे 6 जाण असिम्टोमॅटीक आसा, तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. ताका फक्त काही सिम्पटम्स दाखयल्या. ताची ट्रिटमेंट सुरू आसा. ओके, सो दॅट ते जो पर्यंत ती सगळी ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत ताका डिस्चार्ज केलें. So as per information, as far as that drivers बाकीची सगळी आयज तांची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो symptom आशिल्ले आसा, because there are some reports. ना. So as far as the driver is concerned, त्या ड्रायव्हराक विदाउट चॅक करनासतना बॉडीच्या भितर सोडलो खंय. हाव फार इट इज थ्रू? अरे आयक, आमी टेस्ट करा म्हणजे तेज्यो ड्रायव्हरांच्यो सगळ्यो कोवीड टेस्ट करिना. फक्त थर्मल गन लावन तेंचो टेम्परेचर पळयता. आतां प्रत्येक फावटी तो पॉझिटिव्ह थर्मल गनाचेर टेम्परेचर येतलोच असो ना. कोणी तरी पॅरासिटामॉल खाल्लो जाल्यार 2 वरांनी तेजो टायप दिवचो ना टेम्परेचर. सो दॅट ऑटोमॅटिकली जो आसा पयली तो तेन्ना थर्मल गनाचेर तेजो टेम्परेचर नोट जावचो ना. तूं बॉर्डरीचेर वचोंक ना अजून. पण हांव हे कित्याक सांगता आसा, आमकां प्रॅक्टिकली उलोवप सहज सोंपें आसा. पत्रा देवीच्या जंक्शनाचेर एकदा वचून पळय, थंय जी रश जाल्या, थंयची गर्दी जाल्या, थंयच्या लोकांचे येवपाच्यो व्हिकल, ट्रान्सपोर्ट, हे सगळें त्याची एखादो दुसरो सुटूय शकता. हांव अशें म्हणना की प्रत्येकाक एखादो दुसरो भितरल्यान सुट्टलोय बी कदाचित. तो कोण तरी फुडें गेलो, फाटीं गेलो, सगळ्या जाणांक 100% तेच्यान सगळें. तरी सुद्दां आमचो स्टाफ खूब बऱ्या रितीन काम करता. 24/7 थंयचो चॅक करप आनी तांकां कोवीड टेस्ट करप. गोंय एकमेव राज्य करता, गोंया शिवाय कोणूच करिना. म्हणून तर आमकां 7 जाण हे डायरेक्टली एंट्री वयल्यान येयल्ले मेळ्ळे. नाजाल्यार इतक्यान ते येवन आनी 70 जाण पॉझिटिव्ह जावंक शकताले. खरें म्हणजे गोंयच्या लोकांनी आमच्या सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन करपाक जाय. ह्या बाबतींत काम करता. दोनाचें हांव कांयच उलयना, कारण ती कॅटेगरी वयर ठरयता. लेट दॅम डिसायड. हे 7 पेशंट आमच्याकडे इम्पोर्ट जावन येयल्ले पेशंट. आता हे 7 जावन येयला म्हणजे रिलॅक्सेशनाचेर आता फक्त एक चिंता येयला. दॅट डिसायडेड बाय द MHA. हेच्या पयलीं हो ट्रक 4 तारखेक तेजी आउट दाखयता. म्हणजे हेच्या पयलीं तो येवन गेला, तेजेर इन्क्वायरी कितें कदाचित ताच्या उपरांत तो जावंक शकतलो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. आमी गुड्स व्हेकल थारोवंक शकना. What about trains and all? ट्रेन करपाच्यो आसा. हांवें सगळे डिटेल्स घेतला. आमी MHAकूय कळयला, रेल्वे मंत्र्या कडेन उलयला, होम मिनिस्टरा कडेन उलयला. आनी हांवें स्टॉप म्हणूंक ना आत्तां. आमी सांगलां की ह्या ट्रेनींतल्यान येवपी लोक हे 50% पेक्षा भायले आहा. आनी जर ते आयले, हांगासर हॉटेल सद्या बंद आसा, तांचे रावपाचोय विशय आसा. आनी कदाचित आयले जाल्यार बाकीचे लोक हांगासर येवूय शकता. दॅट इज वरी. आमी ही व्यक्त केल्या. ओके, हांवें MHA परत होम मिनिस्टर आनी रेल्वे मिनिस्टराकूय कळयलां. तांच्यांनी सांगलां की आमी ताजेर स्टडी करता आनी कितें करपाचें हें डिसायड करता. सर कल का 7 रिपोर्ट भेजा था सर, उसका क्या कंफर्मेशन आया है? कल का 7 रिपोर्ट जो भेजा था वो 7 को 7 वापस से कंफर्मेटरी रिपोर्ट उनके पॉजिटिव आ गए हैं. आज के घड़ी में गोवा में 7 केसेस है, लेकिन ये पूरे केसेस जो गोवा से बाहर आए थे, गोवा में प्रेजेंट नहीं थे, कल ही आए थे, उनको क्वारंटाइन में रखा था और क्वारंटाइन में रखने के बाद उनको टेस्ट पॉजिटिव किया. इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं है. ये मैं फिर से बताता हूँ. इसीलिए फिर से गोवा के लोगों ने सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये यूज़ करते रहना चाहिए. सर ये गोवा का नॉन गोवन है क्या? गोवन है सर. 5 पेशेंट जो थे उनमें गोवन आइडेंटिटी है उनके पास. वो महाराष्ट्र में किसी वास्ते गए थे, वो आए थे, और बाकी दोनों ड्राइवर हैं. सर गवर्नमेंट कैसे बॉर्डर पे चेकिंग कर रहा है, कैसे फोर्स रखेगा गवर्नमेंट? गोवा गवर्नमेंट की जो तैयारी आज के दिन में सभी बॉर्डर पे वैसे ही चेकिंग रहेगा.
जो कोई आता है उसको पहले क्वारंटाइन में रखेंगे, उनकी टेस्ट करेंगे, उसके बाद में उनको छोड़ देंगे. ओके. सीएम आणि रिपोर्ट हा पळय तो शेअर जाता सगळ्या ग्रुपांनी, व्हॉट्सअप ग्रुपांनी, तेजेर कितें एक्शन घेता? कितें ते रिपोर्ट हा पळय कालचे ते पॉझिटिव्ह केसी येयल्या पळय तेंचो रिपोर्ट सगळ्यांचे नांवां सकट शेअर जाता. हांव पळयता, हांव चॅक करता कोणी केला ते. ओके, थँक्स.